निवत चलोवप हें खूब कठीण काम आसा. आमच्या काळांत महेश राजाध्यक्ष आनी आबाजी पणशीकर, ते आबाजी पणशीकर हाजो पयलीं सुद्दां वेगवेगळे कडेन देवळां साईबाबाची स्थापन करपा खातीर एक सामको लोकांक प्रवृत्त करपी असो म्हणटोय आबाजी पणशीकर. ताच्या सहकार्यान ताचे बरोबर जे खारेपानार साईचे ल्हानशे स्वरुपांत थंय पुजा जाताली, आरत्यो जाताली. मागीर ते भाटा कडेन स्टेशन रोडाचेर थंय जावपा जाता. ताणें सांगलो तो म्हजो माव बाब मोहनदास लोंगो हो त्या वेळार वचून तांचो ट्रस्टी असो भक्त आशिल्लो. आनी आज मागीर तें मंदीर हांगा हाडलें. म्हाका अजुनूय याद जाता की काकोडकार जेन्ना सुरवातेक म्हाका मेळपाक आयले तेन्ना ह्या एरियेक मातशें वातावरण वेगळें आशिल्लें. जाल्यार मंदीर कित्याक जाय अशें एक वेगवेगळो प्रश्न उरता. आमकां 2-3 त्या वेळाचेर मिटिंगे घेवच्यो पडल्यो लोकां कडेन, जनरल लोकां कडेन, प्रभाग सगळे ते बसून. आनी तांकां आमी सांगलें की एक मंदीर वाड्यार जावप, वाडो पूर्णपणे चेंज जाता आनी ताजें पुण्य हें सगळ्या भक्तांक मेळटा. आज सुदैवान ह्या वाड्याचेर 3 मंदिरां आसा. हांगा साईबाबा आसा, हांगा राम आसा आनी हांगा विठ्ठली आसा. आनी 3 मंदिरां गोंयांत सगळ्यांत पुण्यवान वाडो आनी पुण्यवान लोक खंय रावता जर अशे प्रश्न विचारात जाल्यार उत्तर येतलें तळे बांदाच्या ह्या सुंदर परिसरांत. हें तुमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरतात. आनी म्हणूनच हांव ह्या प्रसंगाचेर आज 25 वर्सां पूर्ण जातात बाब साईच्यान फुडाकार घेवन हो कार्यक्रम घडोवन हाडला. आज हांगा मोठी प्रतिश्ठापनेचो रौप्य महोत्सव सोहळ्याच्या नांवान ताणें कार्यक्रम घडयला. आज आमी सिंहासनाचें अर्पण केलां, लोकार्पण केलां म्हटल्यार आतां मंदिराक. आनी ताजें जे सिंहासनाचें काम जें केलां तें बाब प्रकाश कोठारी हेय हांगा आसात. तांच्या हातांतल्यान आनी म्हज्या हातांतल्यान आज तें हो उत्सव जाला. आतां 1 एप्रिलाच्यान डेली हांगा वेगळे वेगळे कार्यक्रम आयोजीत केल्ले आसात. 1 एप्रिलाक आमचे सकाळ येजमान आसात उल्हास गोयेकार, तांच्या हातांतल्यान साई पाद्य पुजा जातली. रातची 8:30 वाजता आरती, मागीर महाप्रसाद. बुधवाराक 2 एप्रिलाक तशेंच त्या दिसा कार्यक्रमाक आसात 8:30 रातचे रोहन खोंटे आनी गोविंद गावडे हे दोगी जाण. त्याय दिसा विष्णू 4 मुर्तीच्यो स्थापना म्हणजे नरसिंह सरस्वती ते आमी नरसोबावाडी वतात सगळे थंय. दत्त महाराजांचे श्रीपाद श्रीवल्लभ म्हणजे गुरवपूर, गजानन महाराज हांगा आमचे शेगांव आनी स्वामी समर्थ अक्कलकोट हांच्यो 4 मुर्तीची स्थापना. आनी त्याय दिसा कार्यक्रम योगी आमचा राजा साईश्वर हें महानाट्य त्या दिसा दवरिल्लें आसा. गुरुवाराक 3 एप्रिलाक महाअभिषेक महापुजा जातली. ताचे फाटल्यान साई भजन संध्या आनी उल्हास अनंतराव वाळुंजकर यांचा. आनी सांजचो मागीर रमेश तवडकर हाच्या हातांतल्यान साई पाद्यपुजा, राती स्थिती मिरवणूक आनी महाप्रसाद. शुक्राराक एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वाचो दवरला तो म्हणजे आरोग्य तपासणी शिबीर. हे सकाळी 8:30 10 ते 12 कुमारी पूजन आरोग्य तपासणी त्या दिसा जातलें. आनी दनपारां 12:30 वरांचेर आरती महाप्रसाद. सांजचे मागीर सजवलेल्या भव्य रथांतल्यान नगर परिक्षणा आनी मागीर दिपोत्सव, तुकाराम महाराज कवाल आनी कीर्तन. आनी 7:30 वरांचेर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हातांतल्यान पाद्यपुजा आनी महाप्रसाद. ताचे फाटल्यान 5 एप्रिलाक अत्यंत महत्वाचो कार्यक्रम 5 एप्रिलाक श्री साई सत्यनारायण महापूजा गांवांचेर आनी संध्याकाळी 5 वाजता सत्कार सोहळो दवरलो आसा. ह्या कार्यक्रमाक डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री, श्रीपाद नायक केंद्रीय मंत्री आनी सदानंद शेठ तानावडे राज्यसभेचे खासदार, दामू शिरोडकर आमचो नगराध्यक्ष आनी खुद्द आबाजी पणशीकर यांचे मानसपुत्र शाहू महाराज शिंदे हे एक कार्यक्रमाक हजर आसतले. आनी ताच्या फाटल्यान सुप्रसिद्ध गायक जे जितेंद्र अभिषेकीचो पुत्र शौनक अभिषेकी हांचो गायनाचो कार्यक्रम आसा. ह्या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी हजर रावपाची गरज आसा, येवचें अशें हांव सगळ्यां कडेन मागतां. मागीर 6 एप्रिलाक रामनवमी सकाळी 8:30 आरते नंतर साई रुद्र हवन
शंभरान 12 वाजे राम जन्मोत्सव सांची श्रीची पालखी मिरवणूक आणि विष्णू शिरोडकर प्रस्तुत भक्ती संगीत धारा अक्षय नाईक आणि सभापती समीक्षा गोरे कामकर आणि त्या दिवसा श्रीच्या दर्शनात 12 पर्यंत मंदिर खुले असते. सोमवार 7 एप्रिलला साई रुद्राभिषेक सकाळी गोपाळकाळा दही हंडी आणि बाकीचे वेगवेगळे कार्यक्रम त्या उत्सवाची सांगता जाता. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता थोड्या वेळेस सगळ्या लोकांक आव्हान करता की एक अत्यंत हांगा पावतकीर आज जें आमी पळयलें तुका एक दोळे धांपून जाल्यार तूं करता शिर्डी साईबाबाचे पिक्चर दोळे मुखार येता. आमी जेन्ना शिर्डी वतात पुजा करतात किंवा आरती करतात तेन्ना आमच्या मुखार जें दिसता तशें चित्र तुका दोळे धांपून जर तूं नामस्मरण करत साईचें जाल्यार तुका शिर्डी आशिल्लें अशें दिसतलें. बाकीचे राहुल नायक आसा हे ट्रस्टीज तांचे अभिनंदन करता की अत्यंत बऱ्या पद्दतीन सामकें म्हणजे कांयच हें मॉडर्नायज करता आसतना खंयच तांणी अशें दाखोवन दिवना जशें वातावरण सैमीक आसा त्या पद्दतीचें वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न केला आनी तातूंत ते यशस्वी जाला अशें हांव समजता. हांव पत्रकारा कडेन मागता तांणी बरी पब्लिसिटी दिवची ह्या कार्यक्रमाक. आनी साईचें कितें आसा साईबाबा सदां म्हणटा की आपूण जरी नासलो जो आपलें स्मरण करता ताका आपूण सदांच पावता. हें जर तुमी लक्षांत दवरलें जाल्यार म्हाका खात्री आसा की आनी मोठ्या प्रमाणाचेर साईबाबाच्या दर्शनाक हांगा लोक लागतले येवपा लागतले. आनी हें मंदीर तळेबांदावयलें मंदीर गोंय भितर एक बरें साईबाबाचें अत्यंत जागृत मंदीर देवस्थान म्हणून प्रसिद्ध जातलें. ताचो फायदो सगळ्या गोंयकारांक जातलो अशें हांव आस्त बाळगितां. आनी तुमकां सगळ्यांत मोठें सगळें तुमी हांगा जमल्या सकाळ फुडें तुमकां सगळ्यांक हातांतल्यान देव बरें.